आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 1 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. सकाळच्या मातशे बिझी उरले. बिझी म्हणजे फक्त हेज्या वांगडा इशुका वांगडा ताका बरय ताका नाळय. जस्ट आत्ता न्हिदला 1 जाली, आत्ता न्हिदत नालो. ताका न्हीद घातले. मी कितें जाता बरा खावच्या टायमार न्ही खूब हें करता, दोळे खासता, हें करता, म्हणजे सारको खायना. सो म्हटलें न्हीद म्हटलें की तेजी खिचडी बी जावपाक खूब टायम आसा. सो म्हटलें न्हीद म्हटलें मातसो एकदां न्हिदलो न्ही मातशें ताकाय मातशें बरें दिसतलें हय का न्ही. ओके, तो सकाळचें जें कितें रुटीन आहा जाल्लें आसा. एक न्यूज पळोवंक मेळटा टीव्हीर. पेट्रोल शॉर्टेज, गॅस शॉर्टेज, मागीर लॉकडावन जावपाचें आसा खंय कांयच खबर ना कितें जावपाचें आहा तें. इतलें सांगूंक शकता की हय हो 2026 सामको बरो ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. जातलें कितें जातलें म्हूण कांय सांगूंक शकना. लॉकडावन जाता म्हटलां पळोवया. काल सामकें परवरी पेट्रोल पंपार लायन सारकें कांयच कळना कितें जावपाचें आहा तें. सो कितें जाता तें जावं न्ही, कांयच करूं शकना आमी हय काय न्ही. आयले दीस काडपाचे आनी कितें करतले हय का न्ही. सो लोक सगळो अशें आयकले की फ्रेंड शिवाचे फ्रेंड बीन डिमार्टा वचून सगळें सामान भरून घरा हाडून दवरला खंय. कितलें सामान हाडून दवरतलें हय का न्ही. सो हाडून धरून चडूच पॅनीक जावपाची गरजूय ना हय का न्ही. लॉकडावन टायमार तेंच जातालें, सगळें सामान हाडून दवरतले आमी. सो आतां बी तेंच लोक पेट्रोल ना म्हणून न्ही सगळें सामान हाडून भरून दवरता. कित्याक स्टॉक बीन येवचे ना खंय, भाजयो बिजयो येवचे ना खंय, कित्याक पेट्रोल ना न्ही अशें सांगता कोण. सो आसूं म्हटलें. आमगे आई म्हणटा पेज जेवया आनी बसया खंय आमी. उकडे तांदूळ आमगे आसा भरपूर. पेज जेवपाचें आनी न्हिदपाचें आनी कितें करपाचें ओके. सो चला इशू न्हिदला. सो चिंतलें की आयज इशुकाचें 10 मंथ सेलिब्रेशन करया. ओके, सो इशुकाक 10 मंथ जाल्लो आसा. मागीर 11 to 12 मागीर जालो 1 year जातलो मागीर इशवीक. सो आयज हांव केक करता, ते बी स्पेशल केक. असले केक न्ही आं, सामके स्पेशल केक. सांग तुमकां कितें तें. सो इशवीक न्हिदला. बापूय आनी चेडो व्हडले आवाज करता. ताका खबर आहा इशवीक न्हिदला आनी इमी हांगासर स्नेक एंड लॅडर खेळटा. हें पळयात, स्नेक एंड लॅडर खेळटात आनी चिटींग खेळटात. राव रे, दोगां जाण चिटींग खेळटा. हें पळय. सो इशू न्हिदला. ताका आयज खिचडी करतले आनी आयज तितून एड करतले हांव बीन्स ताका हांवें घालूंकूच ना. आनी शेवतान कितें बरेंशें कितें हाडलां दाखयता तुमकां. शेवतान कितें बरेंशें कितें हाडलां तें आमी आजून खावूंक सुद्दां पळोवंक ना कित्याक तें कशें आसा. शेवतान मँगो हाडला. हें पळयात हापूस. म्हाका वास तरी बिलकूल येना. पण शेवतान हापूस हाडला हाफ डझनाक कितले म्हणटाले 1400. घेवचे पयलीं म्हाका तरी कॉल करूं ना. खबर आहा म्हाका कॉल केल्यार हांव नाका म्हणटा न्ही. हांव नाका म्हणटलें 1400. सो हाफ डझन हाडला ताणें 700 रुपीज. आतां हाडला तर ओके, कांयच प्रॉब्लेम कांय ना. म्हणजे म्हणटा शिवाय तापयता तूं खावपाक दिना. हाडला ते बरें जालें हाडलें तें. आतां हें कशें आसा भितर जिगलो गूड शिरा रे. आतां हें कशें आसा, बरें आसा काय ना, स्वीट आसा काय ना, कांयच खबर ना. चिकू पिकले पळय, चिकू खावया. चिकू सामकें बरें 4 उरला चिकू. काल हांवें शेक केलें रातचें आनी आतां 4 उरला. आतां जेवण खावपाचें. आतां मँगो कट करपाचें मूड ना कित्याक हें मातशें न्ही हांव ग्रीन दिसता. हें बरें कलर ताका बरो येवंक जाय. सो चिंतला की आयज इशविका खातीर 10 मंथ मँगो केक करया. रुशिनाथ आयज हांव मँगो केक करता. सकाळी स्टार्ट करया चिंतलेलें, जावकूच ना. आतां मँगो केक करून दवर. मँगो केक करता. मूड येयलो. मँगो हाडलाच न्ही म्हटलें केक करया म्हटलें. मँगो केक करपाक इतलें एक्सपर्ट ना हांव, पण ट्राय करता. ओके, तर कशेंय जावं मागीर खावपाचेंच. ओके, सो जस्ट जेवण जाल्लें आसा. आयज केला दाखयता तुमकां. आयज दाळ आनी ड्रमस्टीक घालून केला. शिवाचे ऑल टायम फेवरेट. दाळ बी सगळें न्ही इंडक्शनाचूय केला. गॅसीर कांयच करूंक ना. सो गॅस आमी यूज करपाचें कमी केला की आज आमचो तो सिलिंडर येवकूच ना. केन्ना येतलो तो सिलिंडर? फाल्यां परवा. आनी भाजी इन द प्रोसेस चालू आसा. आयज भाजी आसा बीन्स भाजी. खूब दीस जाले आमगे बीन्स हाडूंकूच ना. सो हाडले म्हटलें करया म्हटलें.
आनी इशिकाक जालें खूब जालें बीन्स बीन घालूकूच ना हांगासर करता आमी कित्याक मागीर हांगा उसळटा शिव म्हणपालो हांगासर एक बरेंशें एक स्टिकर लाय म्हणपालो ते मेळटा न्ही सो ते ऑर्डर करतले आनी हांगासर हांव स्टिकर लायतलें की सगळें उसळटा न्ही ताका मम्मीन हांगा कितें दवरला बोर्ड केक बोर्ड सो हें पळयात भाजी जावपाक येयला. सो चला करूया आमी मँगो केक. तुमकां हांव डिटेल शेअर करता केक चुकला बिकला जाल्यार तुमी म्हाका सांगात कित्याक हांव केक बीन करपाक इतलें एक्सपर्ट ना. ओके सो टायम वेस्ट करनाका फटाफट करूया आयज मँगो क्रीम केक. हांगासर घेतला हांवें मिक्सी जार आनी हांगासर घेतला हांवें 1 कप मँगो आनी मँगो न्ही तितलें स्वीट ना अशें बरें आसा मँगो हें चड वायटूय ना बरें आहा पण चड स्वीट ना. ओके सो हांगासर 1 कप घेतला हांवें मँगो. सो आतां घालता हांव हाफ कपाचें मातशें कमी घालता हांव शुगर आनी एकानी हांव फायन प्युरी करून घेता. सो हांगासर पळयात प्युरी रेडी आसा. सो एक बाउल घेतला हांवें तातूंत घालता एक 1/4 कप ऑयल घालता कुकींग ऑयल. सो आतां घालता 1 कप पावडर शुगर. सो आतां घालता हांव मँगो प्युरी. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो बरें न्ही हेका पयलीं मिक्स करून घेवया. सो हें पळयात हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. तर हांगासर न्ही हांवें एक चाळणी दवरला तातूंत घालता 1.5 कप मैदा. सो हो आसा 1 कप आनी आतां घालता हांव हाफ कप मैदा. सो आतां घालता 1 टेबल स्पून एक व्हडलो चमचो बेकिंग पावडर. हाफ टेबल स्पून घालता हांव बेकिंग सोडा. 1/4 कप घालता हांव मिल्क पावडर. तर एकाने बरें आमकां चाळून घेवंक जाय. सो बरें हें न्ही मिक्स करून घेवया आमी. सो ह्या स्टेजीर न्ही कांयच तुमी दूद बीन एड करनाकात पयलीं एका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळय एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. सो आतां आमकां दूद घालून न्ही एक थीक बॅटर करून घेवंक जाय. इल्लें दूद एड करून आमकां बॅटर करून घेवया. सो थोडें थोडें घाला आनी ताका बरें मिक्स करून घेवया. सो हांगासर पळयात आमचें बॅटर रेडी आसा. अशें आमकां न्ही बॅटर रेडी करून घेवंक जाय. चड पातळ करनाकात हें परफेक्ट आसा. सो दूद घालतना मातशें इल्लें इल्लें करून दूद घालून घेयात. सो हें परफेक्ट जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हेका हांवें ऑयल लावन न्ही बटर पेपर लायला. सो आतां हें घालया हितून. सो दवरला हांवें ओवनान. पयलीं हांवें प्रीहीट केला एक 10 मिनटां प्रीहीट केला मागीर आतां दवरला हांवें 180 डिग्री एक 30 मिनटान दवरला हांवें. सो मागीर चॅक करतलें हांव. सो हो उठलो एका धांवपाक घालता. मागीर फुडलो प्रोसेस खूब आसा. मागीर क्रीम बी सगळें हें करूंक जाय तो दाखयता तुमकां मागीर. ओके चला. सो पळयात केक जाल्लो आसा हांगासर काडून घेता. असो पळयात बरो जाल्लो आसा. सो ताका न्ही हांव एक 2-3 लेयर न्ही अशें हांव कट करून घेता. सो वयले ते जाल्ले न्ही ब्लॅक ते काडून घेता. सो आतां ह्या बावलांत घालता हांव 1 कप क्रीम घालता व्हिपिंग क्रीम. सो आतां हेका बीट करून घेवया आमी. सो हें पळय जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला पॅन
आता तातूंत घालता एक 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, एक 1/4 कप घालता उदक. सो पयलीं एकाने बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव मँगो प्युरी. आणि बरें हें मिक्स करून घेयात. आणि हें न्ही बरें थीक जातलें कित्याक आमी कॉर्नफ्लावर घातला न्ही, हें बरें थिकनेस येतलें हेका. सो थीक जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हें पळय जाल्लें आसा, एक 2-3 मिनट लागता. तें बरें न्ही हें पळय अशें थिकनेस जाता. जाले माझे केक सामके घामान बुडले. खपा नाका केक जाले पण परफेक्ट ना पण जाले. इशवी आसता हय हांगासर मदीं न्ही हें धरून चेरी, तें म्हाका चेरी मेळोंक ना. ताका तुमकां फायनल लूक दाखयता. हय कितें तुका केक केला तुमकां न्ही फायनल लूक दाखयता. सो हें पळयात मदीं न्ही हांवें सगळे मँगो पीसीस घातला आसलेले. हें पळयात जालें एकदाचें. सो आतां फ्रिजीन दवरता मातशें. सो पयलीं हांव वयता शावर बीन घेता. मागीर करया फुडलो प्रोसेस कितें आहा तें. ओके तो मेळटा तुमकां मागीर. केक कट करया आं चल केक कट करया. यो यो केक कट करया यो उठ. आतां ह्यो टेबल हांवें हांगा दवरला मातशें मोबायल बीन चार्जींग दवरूंक बरें पडटा. चल ताका घे शिनात. ओके चला हें केक करपाक न्ही म्हाका न्ही टोटल 2.5 मँगो लागले. 2.5. ओके सो करी आमी मागीर म्हाका न्ही फोटोशूट करूंक जाय. ते फोटोशूटाचें अजून कांय प्रिपरेशन करूं ना हांवें. सो तें म्हाका आतांच करूंक जाय. पळय मँगो केक बरी दिसता पळोवंक बरी दिसता. खावन पळया कशें दिसता तें. शिव म्हणजे एक कितें दिसता हांगा ब्लॅक 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 त्रास काडून केला तें व्हडलें व्हडना. तें कितें दिसता खंय तें कांय ना. तें हांव कितें एक्सपर्ट न्हू केक करपाक. कशें केला म्हाकाच खबर. दिसता बरें न्हू ना. हय ओके चला काय उगडून घे. तो वयता आई हांगासर हें करता फाल्यां पोळे करपाक बॅटर. ताका व्हरून बसय दी तें दी. आई सांग हाय म्हण. आई फाल्यां पोळे करता. यो गे केक कट करया. हात धुवन यो चल. लॅपटॉप खेळ गे. हो आत्ता गेल्लो गार्डनाक. हो गेल्लो इचवी गार्डनाक खेळपाक. ब्लॅक ब्लॅक काय न्हू ते तेच कपया नाका. तो पयलीं हात लायतलो हांव पयलीं हें नाय पडटा राव. फोटो काडया म्हटल्यार घातलो मँगो फर्स्ट मँगोचे फर्स्ट तुका केक. म्हाका जाय आसलो तेजे एक फोटो काडपाक. सो आसूं घे व्हिडिओ काड. हात बसय राव नाका. ओके सो आमी कट करता. घे रे म्हाका पळय आले पळय या म्हण रे किती झालं पण पुरो हांव तुमकां न्ही केक कट करून दाखयता. यो करपाचें हेका खावपाचें आमी. यो शिना कट करून दाखयता. स्पून हाड. सो तुमकां दाखयता. जालें 10 मंथ जालें आतां.
आता मन धुतले प्लेट घे बरे प्लेट मला काय खात बरे 3 लेयर या प्लेट आणि जरा खाया प्लास्टिक प्लेट आणि आई आई प्लास्टिक प्लेट आण धुपाकच नका प्लेट आड आमगेरनी प्लास्टिकची प्लेट खूप हाडून दवरला खावपा ना काय तर कितें रे तेजा केक जागे ते खाले बरे केक आणि जाय मँगो न्ही रे घे बघा इल्ले बघा इल्ले कामाचोडी तर पहिले खाऊन घेऊया आणि माझ्या नेबराक जाऊ आयता देऊ दी मँगो टेस्ट बऱ्या मँगो केक स्वतः हाडलं ते मँगो सामके बरें हा मँगो शिना तुवें हाडलं ते बरें स्वीट हा स्वीट आणि हांवें केक बी चड स्वीट करूंक ना बरें न्ही गे तो बघ थिंगा हेजें नांवान करपाचें केक खावपाचें आमी आतां न्ही आमी फोटोशूटचें प्रिपरेशन करता आवाज स्लो कर रे सो आयज करतले आमी डॉक्टर मुन्नाबाई इश्वीक न्हू इश्वीक मुन्नाबाई इश्वीक करतलो आमी आयज डॉक्टर करता आयज तर हांवें न्ही मिशोंतल्यान न्ही ऑर्डर केलेलें मातशें हें बरें न्ही MBBS म्हणून शिना डॉक्टर इश्वीक क्लिनीक सगळें बरें MBBS प्रिंट काडून ना तुवें न्ही एक्चुली हांवें चिंतलेलें कितें खबर आहा अशें ड्रॉ अशें पेपरार करया म्हणून एक रुलर मेळना आमच्या घरा पळय हांगा बसला एक रुलर ना रुलर सोदता हांव एक रुलर दिलें न्ही एका सगळें साणो हाडटा आतां म्हाका रुलर ना तर हांवें स्वता म्हटलें तूं प्रिंट काड म्हटलें प्रिंट काडून आमचें बरें येतलें सोदता आमच्या टायमार आमी सगळें सामान न्ही कितें वस्तू आसूं पेन्सील जावं रबर जावं सांबाळून दवरताले इतलें रुलर ताका दिला हांवें रुलर येत ना रे सोदून बेजार आयलो म्हाका आसूं म्हटलें अर्देकूट केलें हांवें हाड अर्देकूट केलें हांवें म्हणलें शिवाय म्हाका भाशा आसना तूं प्रिंट काड म्हटलें सो हांवें न्ही एक डॉक्टरचें किट ऑर्डर केल्लें मिशोंतल्यान ओके प्ले सेट म्हणून दाखयता तुमकां सो हें पळयात हांवें न्ही हें ऑर्डर केल्लेलें मिशोंतल्यान ओके कितें 200 रुपया पडले म्हाका रियल रियल ना हें प्लास्टीक हें ओके सो मातशें डॉक्टरचे वायब येवंक जाय न्ही ताका लागून डॉक्टर खंय वयता डॉक्टर मुन्नाबाई खंय वयता डॉक्टर ए डॉक्टर डॉक्टरचें फक्त लक्ष भायरूच फक्त भायर लक्ष ते कितें आसा थंयसर आं आयज इश्वीक जातलो डॉक्टर इश्वीक मुन्नाबाई MBBS सो ऑलमोस्ट आमचें जावपा येयला हो न्हिदलो एक्चुली हो टायम 9 जाली हो टायम न्ही इशुकान खिचडी खावपाचें पण तो न्हिदलो मागीर किरकिरी करतलो म्हणून असो न्हीद म्हटलें सो आमी हांगासर रेडी केला श्वेताक ते पळोवन न्ही एक इमोशनल जालो म्हणजे आमचो चेडो डॉक्टर जाल्यार कितें जातलें म्हणजे तें पळोवनूच डॉक्टर इश्वीक क्लिनीक बरलें न्ही म्हाकाय अशें फील जालें पळोवन तें इफ इश्वीक डॉक्टर बी जाल्यार अशें ना एक सांगू तुमकां दाखयत तुमकां आमी खंय गेले ते सायडा असो 10th फोटोशूट न्ही सो हांगा आनीक दवरतलें हांव सामान सगळें म्हणजे कितें मेडिसीन बी कितें आहा तें वायडे आनी हांगासर करतलें आमी ताका हांगा बसयतले आनी हांगासर लायला डॉक्टर इश्वीक क्लिनीक तर हें पळोवन न्ही आमी सामकें हें जालें इमोशनल कशें जस्ट तुमी इमेजीन करा इश्यूकाचें एक क्लिनीक ओपन जाला मागीर तुमी येवपाचें इश्यूका कडेन डॉक्टर इश्वीक क्लिनीक ओके ताका टायम होतो आतां उठ्ठलो खातलो म्हटलें सगळें रेडी करून दवरया म्हटलें आनीक कितें दवरूंक आशिल्लें न्ही सो म्हाका तें खाली खाली दिसता एक बूक दवर नाका सगळें बरोवपाक सो म्हाजे आहा ती बारीक बारीक हाडून दवरता चला आमचो डॉक्टर हांगा रेडी जाता आं रडटा कित्याक चल चल डॉक्टर जावपा नाका सो टायम जालो 11 जावपा येयली जस्ट आमी जेयली तो न्हिदलो म्हटलें की आमी पयलीं जेवन घेतलें आमी जेयली मागीर तो उठलो ताका भरयलें भरता म्हणल्यार टायम जालो तो म्हटलें आतां पळय आतां रडटा पळय तो बेश्टच ताका कपडे घालपा नाका काय घालपा नाका तर रडपाचेंच सो आमचो डॉक्टर हांगा रेडी आशिल्लो मातशें लागीं दवर हें तोंडाक डॉक्टर काय दिसता बरें तूं आनी लागीं कर तें हायड जायना आं आई डॉक्टर येयलो आमचो तुमी येयात आं इश्यू डॉक्टरा कडेन कितें तुमकां दुयेंस जाल्यार येवपाचें ए उठ रे पेशंट येयला इश्वीक डॉक्टर I got fever. What will you give me? Okay,
हो घर झाले फायनली. डॉक्टर फक्त तोंडाक घालता. चल रे बस रे. पेशंट येयला आमचे शिव डॉक्टरा मेळपा. सांग 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 बस. कितें जालें तुका? आं Excuse me, doctor. Excuse me, doctor. I got fever. I got fever. Ah. But give me something medicine. आं What you will give me? आय विल गिव यू लॉलीपॉप. कितें थोडा घालता पेशंट ते काढ ते बाटली काढ. पेशंट येयला ताका पळोवपाक सोडून. Sir, this is how much cost of this? सर डॉक्टर रे. Doctor, how much cost of this course? डॉक्टर बिझी आहे ना. 500 चल तू. Can you do it like this? Do like this? अरे डॉक्टर. Doctor, परत देतो. you're giving me injection? ते इंजेक्शन. कसलं डॉक्टर यो. धीर इंजेक्शन ते हागूंक जायना खंय. हागून येणार आहे. हागूंक जायना इंजेक्शन दी. Nurse, give me injection. हांव नर्स हा. ओ डॉक्टर काय कामाचा ना. Nurse. बसला. Nurse. कंपाऊंडर. ओ कंपाऊंडर खिचडी खाऊन बसला. तू कंपाऊंडर नाही. कंपाऊंडर घे आता. Doctor. चल. ओ खिचडी खाऊन बसला आता. Nurse, what will you give ये me? घे वर हागो मस्त. झालं. शे आता फुडलं म्हणणं एक उरला 11 मंथ. हांव कितें करूंक जाय टेन्शन पडटा. Doctor, how much rupees, sir? क्वेश्चन एका तो फ्री तुका. ओ डॉक्टर इश्वी घालीन सर फ्री हा ट्रीटमेंट. हय. 500, okay? मोडले आनी हे पळय. झाले. उठ. झाले फोटोशूट. ये झाले. अभी खतम. अभी खतम आणि कितें फाल. काका एक फोटोशूट करपा Doctor, म्हटलें. how much cost of this, doctor? लोक दिला मरे आता इंजेक्शन टॅबलेट वच मरे. I'm not getting susu. सुसू सुसू जायना मरे का. उदक पी. उदक पी तर. Doctor, my nose is blocked. Can you take me this? नो ड्रॉप जरा घे घाल. ए ऋत्विक. त्याच्यात ते मेडिसिन ते ऋतुकाचे मेडिसिन सगळे. तर पुरा ते उरून दवळ सगळे म्हाका फाज येता. चल हांव ब्लॉग एंड घेता. पुरा जालें. काढू ते फोटोज. फोटो काढलाय. कळ्ळें. सो आयचे ब्लॉग कशे आसलेले कमेंट करात. हांवें केला मँगो केक टेस्टी जाल्ले मँगो केक आनी इशुकाचे बारीकशे एक फोटोशूट 10 मंथ. ओके ओके तो चला हो ब्लॉग न्यू हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. ओय डॉक्टर ते आसू. Bye. I love you, friends. Please, comment and subscribe to my channel. चला बाय. बाय.